वर्साचे सुरवातीक मोठ्यो हेडलायनी घेवन पर्रीकर सरकार बजेट मांडटा आनी वर्सा सोंपता म्हणल्यार रेव्हेन्यू आनी कॅपिटल दोनूय प्लान अर्द्या मायज गुटलावन दवरता. फाटलीं 7 वर्सां जालीं हेंच चल्लां. सरकाराचो प्लान एनफोर्समेंट 48 ते 49% वयर वचना. नव्या वर्सा तर परिस्थिती आनीकूच वायट जावपाची आसा. 5,000 कोटीच्या प्लानाचो सरकार 100% एनफोर्समेंट करूंक गेलो जाल्यार सुद्धा 25% वयर प्लान चालीक लागूंक शकना, कारण 3,000 कोटींच्या रिणाची तरतूदच ना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान बजेट मांडलां 19,548 कोटींचें, मात हिशोब करूंक गेल्यार 16,497 कोटीच सांपडटात. म्हणजे वयल्यान पोरूचे 17,123 कोटीच्या बजेटा परस 626 कोटी शॉर्ट. 3,051 कोटीचो हिशोबूच ना. प्लानाक रिणाची वेवस्था केल्या फक्त 2,282 कोटींची. तातूंतले 1,030 कोटी चल्ले आदले रिणाची मुद्दल भरूंक. म्हणजे 5,000 कोटींतलो सादारण फक्त 1,250 कोटीचो प्लान चालीक लागपाचो. कॅपिटल प्लानाची ही परिस्थिती. आतां रेव्हेन्यू सायडीन परिस्थिती वेगळी ना. दर वर्सा अर्थीक वर्स सोंपता म्हणल्यार तिजोरेंत खणखणाट जाता, तसो सरकार खात्याक सरसकट सर्क्युलरां काडून निमाणे 3 म्हयन्यांक बजेटा 20% कापूंक लायता. एके वटेन मंत्री आमदार आपली फायल पास जायना म्हूण फायनान्साच्या नांवान बोळां मारतात. कॉन्ट्रॅक्टर बिलां पडना म्हूण कोंत्रात अर्द्यार सोडून चल्ले. थोडे कोंत्रात घेवंकूच सोदिना. कांय थारावीक कॉन्ट्रॅक्टर सोडल्यार सरकारी टेंडरांक रिस्पॉन्सूच येना आनी निमाणे खिणाक खात्याची बजेटां लॅप्स जातात. वर्स 2014-15 उपरांत 2018-19 मेरेन दर वर्सा हीच शिलकी परिस्थिती. सरकारी अर्थीक आनी अर्थीक वेवस्थापन पुराय हालिल्ल्याची लक्षणां. हाका कारण कितें तें पळयात. सरकाराची वर्सुकी येणावळ 10,000 कोटी म्हणजे म्हयन्याक सरासरी 850 कोटी मेरेन. पगार दिसवड्याचेर चल्ले अर्द्या वयर म्हणल्यार 460 कोटी. रिटायर्ड स्टाफांचे पेन्शन ग्रॅच्युटी 92 कोटी म्हणजे 18%. घेतिल्ले रिणाचे व्याज भरूंक चल्ले 114 कोटी म्हणल्यार 13%. पॉप्युलिस्ट स्किमींचेर म्हयन्याक वतात 70 कोटी म्हणजे सादारण 850 कोटींतले 736 कोटी म्हणजे सादारण 85% येणावळ अशीच भायल्या भायर चल्ली. आतां सबसिडी आनी नित्याचो मेंटेनन्साचो खर्च काडल्यार नवीं कामां करूंक सरकाराच्या हातांत म्हयन्याच्या शेवटाक कितें उरता काय दुबाव. दर म्हयन्याची ही तिजोरीची परिस्थिती आनी फायनान्साची घासाघीस रिझर्व्ह बँकेच्या ओव्हरड्राफ्टांतल्यान कळटा. सरकार दर म्हयन्याक स्टाफाक पगार घालूंक कशें ओव्हरड्राफ्ट काडटा पळयात. वर्स 2013-14 सावन मायनिंग बंदी उपरांत हें गिराण लागलां. अजून सुटना. दर म्हयन्याक सादारण 100 कोटी म्हणल्यार जवळ जवळ 25% पगार सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या ओव्हरड्राफ्टांच्या उधारीन घालता. वर्स 2012-13 सावन वर्सुकी रिणाचो आंकडो अकस्मात दोबरात जाला. सध्या तो वर्साक 1,800 ते 2,000 कोटीक तेंकला. वर्सां वता तशी रिणावयल्या प्रिन्सिपलांचें वजें वाडटा. आयचे घडयेक घेतिल्ल्या नव्या रिणांतले सादारण अर्द्या वयर रीण आदलो प्रिन्सिपल भरूंक वता. म्हणजे 2,000 कोटीचें नवें रीण घेतलें जाल्यार 1,000 वयर कोटी आदलो प्रिन्सिपल भरूंक वतले. उरिल्ले 1,000 भर कोटींचीच नवीं प्लान कामां जावपाचीं. म्हणजे सध्या दर वर्सा नवें घेतिल्लें अर्दें रीण आदल्या रिणाचो प्रिन्सिपल भरूंक वता. म्हणजे 3,000 कोटीची अर्थसंकल्पी तूट जमेक धरल्यार वर्सा प्रमाण अंदूय सरकाराचो प्लान 25% वयर चालीक लागपाची धडगत ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.